जाल्लो आसा आणि आता परत आझाद मैदानाचेर विरेश बोरकर येयल्लो आसा. तुषार गावडेचो विरेशा बरोबर अंशनाक बसलेलो. तेचे हेल्थ सारकें कोलॅप्स जाल्लें आसा. पळोवपाक शकता तुमी कसो. तसोच बाब विरेश बोरकर RGP MLA आसा. तुषार आणि गिरीश आमदार काल रात्री सांगला कंटिन्यू आता परत आपल्या प्रोटेस्टला कंटिन्यू करतो. आझाद मैदानात असं सुरेश कसा आता कितें डिसिजन कितें फुडले कितें डिसिजन आहा तें आमी तुमकां कळयतले. आतां बाकीचे जे लिडर्स आसतले कोण आमी जे आतां जॉयंट वांगडा रावन डिसिजन्स घेताले. सो आमी तांकांय सांगला, लिडर ऑपोजिशनाक सांगला, बेंजीक बीन तांकांय कळयल्लें आसा की विरेशाक आतां 11 हाडटले म्हणून. सो ते येयल्या उपरांत मागीर आमी सगळे बसून कितें डिसिजन घेवपाक जाय तें कलेक्टीव डिसिजन एक घेतलें आनी तुमकां कळयतलें. पूण सद्या तरी जो प्रोटेस्ट आमचो चालू आसा तो चालू आसतलो. फक्त एकूच विरेशाय कडेन मागता आमी आनी ताका सांगता की लोकांक लागून आनी गोंयांक लागून तेणी उदक पिवपाचें, कित्याक उदक पिवपाचें बंद केलें म्हणून ते काल मातसो प्रॉब्लम जालो. सगळे पॅरामिटर्स हाल्ले. सो डॉक्टरान आतां एडवायज केला मॅक्झिमम जाता तितलें उदक पीत राव, हायड्रेटेड राव, कित्याक गरमी वाडलेली आसा आनी तितून आमी हो प्रोटेस्ट आहा तो फूल लॉंग टायम आमी सस्टेन करपाक शकतले आनी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालपाक शकतले, नाजाल्यार तेजो हेल्थाचेर प्रॉब्लम जावपाक शकता. सो लेट्स सी आमी कितें आहा तें ऑलमोस्ट तशेंच तोय तेणी तर कमीच सामकेंच पिला. सो दोगांयचे एकूच प्रॉब्लम उदक पिवंक ना तेंच्यांनी. पूण तांकां तें सांगता की जेन्ना हंगर स्ट्रायक करता तेन्ना तूं जाता तितलो हायड्रेटेड रावपाक जाय, तुवें उदक पिवपाक जाय. कानार घेयना, मनार घेयना तेन्ना उदक सोडपाचें आसता. कित्याक तो मेरेन आमकां हो प्रोटेस्ट फुडें व्हरपाक जाय. आमकां जर तेंच्या कडेन सरकारा कडेन डिस्कशन करचें पडटा, डिस्कशन करतले आमी, उलयतले, टॉक्स चालू करतले, सगळे गजाली जावपाक जाय. कित्याक हें अशें ना की आमी उलोवपाक सोदिना. काल सीएमान स्टेटमेंट दिलें की विरेशान उलोवचें न्हू. जेन्ना आमदार हांगा बसला तेन्ना सीएमान हांगा येवचो, विरेशा कडेन उलोवचो, तेज्या कडेन डिस्कशन करचें. विरेश थंय वचून उलोवपाक शकना न्हू आपलें अंशन मोडून. नाजाल्यार विरेशाक ह्या सिच्युएशनान आमी वचून सीएमाच्या घरा व्हरपाक शकना. सीएमान येवचो उलोवचो तो चिमला येयल्लो. आमी तेन्ना सीएमाक गॅरंटी दिल्ली की कोणूच काय करपाचो ना, थंय कोणेच काय करूंक ना, कोणें उश पासून घालूंक ना. हांगाय येवचो, आमी गॅरंटी दिता की कोणूच काय म्हणपाचो ना, कोणूच कसलें स्लोगन दिवपाचो ना, कोणूच कोण बॅड वर्ड्स उलोवपाचो ना. कितें यो तूं विरेशा कडेन उलय, कित्याक आमकां जाय हो इश्यू सॉल्व जाल्लो. आमकां आमच्या आमदाराचें लायफ इम्पॉर्टंट आसा, तशेंच आमकां गोंयचो 39A विशय आसा तो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा.
हो 39 डेज स्क्रॅप जावपाक जाय, कित्याक आयज विरेश हांगा न्हिदला हो एक सिंबॉलीक कसो आसा, पूण आयज एक्चुली आमच्या गोंयांत खरे गोंयकार काबार जाल्ले आसा. ह्या 39 एक लागून फॅमिली काबार जाल्ले आसा, घरांतल्या घरांत झगड्यो जाल्लेले आसा. कित्याक कोण तरी दिल्लीकार येता, 5 जाण भाव आसा जाल्यार 2 जाण भावाक व्हरून सुटकेस दिता, सेट करता, तेंच्या भितर झगड्यो लायतात, जाल्ले आसा. आनी आमच्या कडेन प्रूफ आसा, हेचे प्रूफ आसा कशे हॅरेस करता. लँड डिलर्स येतात, एजंट्स येतात, ब्रोकर येतात, घरांत झगड्यो लायतात, घरांत मिटिंगे घेतात, एका भावाक दुसऱ्या भावाच्या अगेन्स्ट भोडकोन घालतात, भयणीक भोडकोन घालतात, आवय बापायक भोडकोन घालतात. सगळें जाल्लेलें आसा. आयज थोडे जाणटे आसता तांकां दिसता की आमी आंबे लायला, रोयला, थंय काजी लायला आनी कितें जागो विकचो न्हू म्हणून. पूण आयज कितें जाला, दिल्लीकार वयता, चेड्या कडेन वचून बॅगां दवरता, तो इमोशनल जाता, ताका दिसता की बाबा म्हाज्या लायफान आसा कित्याक सरकारान काय दवरूंक ना. सो तो हेल्पलेस आनी होमलेस आनी लँडलेस को जाल्लो आसा, कित्याक ताका दिसता की म्हाज्या बापाया नांवार आसा, म्हाज्या नांवार कितें आसा. सो तो बापायक हॅरेस करपाक लागता. आनी हें सगळी सिच्युएशन आयज गोंयांत घडला जस्ट बिकॉज ऑफ दीस लँड कन्वर्जन. जर लँड कन्वर्ट करपाचो जर ह्यो 16 बी पयलीं ह्या विजय सरदेसायन हाडूंक नासलो जाल्यार आयज ही पाळी गोंयचेर येवची नासली. तो फॉर्मुला चालू जालो 16 बीच्यान, 16 बी जालो, मागीर 17 जालो, 39 ए जाले. हे सगळे पाड पडला हे 16 बीच्यान चालू जाले. तेन्नाच्यान आमचे दोंगर आहा ते दोंगरा पासून कन्वर्जन करपाक चालू जाले आनी आयज ते नेटान चालू आसा. आनी हेकाच लागून हे दिल्लीकार येता. आयज जर दिल्लीकारांक सांगलेले दोंगर आहा ते थंय वचून तुमी आंबे रोया, काजी रोया, नाल्यार आनी कितें फार्मींग करा म्हणून ते दिल्लीकार येवन हांगा फार्मींग करचे नासले. जस्ट बिकॉज ऑफ लँड कन्वर्जन हे झोन चेंज आयज हे येतात, फॅमिली पार्ट घालतात. एक सिंबॉलीक आसा. हो विरेशूच आयज हांगा जाम पडलो असो न्हू. आयज कितलेशेच लोक थंय जाम पडला. तो रिप्रेझेंट करता आख्खे गोंयांक, प्रत्येक गोंयच्या जनतेक आयज तो हांगा रिप्रेझेंट करता. आनी गोंयकारांची जी गोंयांत हालत आसा, जी आमकां दिसना दोळ्या फुड्यान, ती तो हांगा दाखयता. तो सिंबॉलीक हे सिंबॉल ते गोंयकार काबार जाला तेचे सिंबॉल हे, आनी सरकाराक पडोंक ना तेंय सिंबॉल हे. सो लोकां कडेन मागता तुमी ह्या प्रोटेस्टाक तेंको दियात, ह्या आंदोलनाक तेंको दियात. प्रत्येक गांवांत ज्या ज्या जाग्याचेर 39 एक लागून आयज गांव काबार जाता हेका तेंको दियात. आमी हो 39 एक स्क्रॅप करूनच घेवया आनी आमचे गोंय साल्वार करूया, ना जाल्यार सगळें काबार जाता. म्हणून तुवें म्हटलें की विजय सरदेसाय आसतना हे सगळें सुरू जाल्लें, सगळ्यांक खबर आसा. ताकाच लागून तो काल तुमच्या वांगडा नाशिल्लो. म्हणूनच नासलो न्हू. पळय चिमला जाले, रोहन खंवटेचो फ्रेंड, रोहन खंवटेची फाटल्यान जागो आसा म्हणून चिमलाकारांनी हे आंदोलन केलें, थंय तो पावोंक ना. काल तो येयलो, बेश्टो येयलो, थंयसर गेलो आनी तो म्हणूंक लागलो आपूण गोरवां न्हू, आमी आय एम नॉट अ कॅटल म्हणून खंयसरूय वचपाक. तो थंय वचोंक ना, कोणाच्या घरा वचपाचो ना, हें ना तें ना. सगळे प्रत्येक 39 ए जेन्ना एसेंब्लीन हे जाल्लो तेन्नाय तो एसेंब्लीन नासलो. 7 जाण आसले ऑपोजिशन एमएलए, तो नासलो. सो हे सगळे आज पिक्चर क्लियर जाल्ले आसा की कोण कोणाचो फ्रेंड, कोण लँड डिलिंगेन आसा, कोण रियल इस्टेटान आसा, आनी कोण खरे गोंयकार कोण घेवन आसा, आनी कोण फोटींग पॉयंट घेवन आसा ते. आनी हे टायम येता तशें आमी एक्सपोज करीत रावतले. आमी खूब वगी रावले, ऑपोजिशन एमएलए, ऑपोजिशन बिपोजिशन काय ना, हे सगळे मेळोन आसा न्हू. विजय सरदेसाय सामकोच मेळना. जाता ते तेका तेणी म्हाका म्हणूनी जाता ते करूं, आमकां फरक पडना. काल तेणी लोकांक आपूण वचना म्हणजे आपूण गोरवां म्हणजे आमी गोंयकार गोरवां दिसली हेका, आमकां गोरवां दिसताय, बहुजन समाज गोरवां दिसता हेका. ह्या कोण तो विजय सरदेसायक आमी गोरवां म्हणून थंय चलोन गेल्ले, हे लोक सगळे जे पाळ्यांतले एसटी समाजात गोरवां म्हणून चलोन गेल्ले म्हणपाक सोदता विजय सरदेसाय. आपूण गोरवां न्हू, आपूण कॅटल न्हू म्हणून. हेका सांगपाक सोदता कॅटलाक तरी आयज व्हॅल्यू आसा. कॅटल तरी आपल्या ओनराक लॉयल रावता. न्हू तुवें फटींगपणां चालू केल्ली, ती फटींगपणां अजून तुज्या आंगान आसा आनी ती चालूच उरतली. सो आतां ते चड डिस्कस करया नाका, ते फुडें येतले, फुडें सगळे आमी एक्सपोज करतले आनी ह्या विजय सरदेसायक ह्या एसेंब्लींतल्यान भायरूय आमी दवरतले फुडले फावट. ब्रीफ करतलो कित्याक आमी तेजेर एक्झॅक्ट बाकीचे सांगपाक शकना, कित्याक आमच्या कडेन ते रिपोर्ट्स ना. फक्त डॉक्टरान सकाळीं म्हाका फोन मारून इतलेंच सांगलें की विरेशाक तुमी व्हरपाक शकता, पूण ताका 3 लिटराच्या वयर उदक पिवचें पडटलें आनी मागीर कितें आहा तें तुमी डिस्कस करा, तुमी डिसायड करा, यू ऑल टेक अ कॉल म्हणून. डॉक्टर कितें जाला, रातभर कितें केलां ते डॉक्टर वील ब्रीफ. ओके. सांगता तुषार गांवकर विदेशा वांगडा बसता. तुषार हो आमचो एक यूथ ट्रायबल लिडर आनी पाळ्याचो मुवमेंट हो एक वन ऑफ द लिडर. जो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर, तेणी येवन हांगा हे पोवचे. चिमला तरी तो पावूंक ना, दुसरे ट्रायबल बसले, हे ट्रायबल्सान पोवचे. गणेश गांवकर आहा, तोवूय ट्रायबल एक लिडर आसा आनी हे आसा स्पिकर आहा. तेणी आमदाराकूय पोवचे आनी ट्रायबल यूथ जो बसला, म्हाका सगळें एसटी ऑर्गनायजेशन आसा आमची, तेंच्यांनी येवन तेची दखल घेवची आनी सरकाराक ते जो ट्रायबल एक त्रास करता, हांगा स्ट्रायकार आसा ते फुडें मारचे.